मोले कॉर्पोरेशन बँकेचे एटीएम फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन बंद आशिल्ल्यान थळावे सयत हेर म्हालांतल्या लोकांची गैरसोय जाता। हे विशीं बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांक विचारले जाल्यार कांयच जाप नासता। देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन एटीएम मशीन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या। एटीएम कितले दीस बंद आसा? म्हयनोभर बंद आसा आनी हांगा लोक पयशे काडपाक आयले, पयशे बी काय मेळना लोकांक। मेळना मग आतां कशें कितें आतां तुमी कितें करपाचें आतां? तुमी पयशे काडपाक आयले हांगा एकूच एटीएम मरे ते ऐकवा हांगा मोले गांवांत एकूच एटीएम आसा। हय आमी मोले आसा जे जाग्यार हांगा कॉर्पोरेशन बँकेचे मोले कॉर्पोरेशन बँकेचे हांगा एटीएम आसा। जवळ जवळ हे एकमेव एटीएम आसा आनी हांगा बॉर्डर आसा कर्नाटक टू बेळगांव येवपा वचपाक मोल्या। ही सगळी हांगा बॉर्डर आसा आनी हांगा मोठ्या प्रमाणान लोक हांगा एटीएम सोदपा लागून येता, पूण हांगा खंयच कोणा कडेन पयशे मेळना आनी एटीएम सद्या बंद आसा। बंद आसल्या कारणान जे ट्युरिस्ट येता जावं पर्यटक येता तांकां इतलो प्रॉब्लेम जाता की ते मागीर हांगा ह्या गाड्यार त्या दुकानार भोंवता की आमी तुका जीपे करता, कॅश दी म्हणून। पूण अशें कोणा कडेन कॅश मेळना आनी कॅश मेळत जाल्यार ते 2 अत्रा फाटल्यान 200 रुपया 100 रुपया कट करता पर्यटकाचे आनी ताकाच लागून मोठ्या प्रमाणान हांगा तांकां लॉस जाता। हे कॉर्पोरेशन बँकेची जे एटीएम आसा ते आज गेल्या 8 ते 10 दीस हांगा बंद आसा, आउट ऑफ सर्वीस। पूण कोण पडून वचना की हांगा एकमेव हे मोले गांवांत एकमेव हे एटीएम आसल्या कारणान हे चालू करपाची चड गरज आसली, पूण हांगा ते दृश्टिकोनाच्यान बँक ऑफ कॉर्पोरेशन आहा ती कॉर्पोरेशन बँक आसा ती पळयना आनी खंयचीच हांगा एटीएम ना। तेन्ना कॉर्पोरेशन बँकेची जे संबंदीत अधिकारी आसा तेणी हे संदर्भात जाता तितले बेगीन एटीएम सारकी करचे, कारण तेजे बरें आउट ऑफ सर्वीस बरयला एटीएम। पूण अशेंच म्हयने तीच नोटीस आसता की आउट ऑफ सर्वीस, पूण कित्याक लागून पयशे भरिना, कित्याक लागून एटीएम सारकी करना हें कांयच कळना। तेन्ना संबंदीत जे बँकेचे अधिकारी आसा तेणी हे कडेन लक्ष दिवचें आनी जाता तितल्या बेगीन एटीएम सुरू करची अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ केडेकर।